स्पीकर सर, हो इश्यू आहा म्हादयचो. म्हादय म्हणटा ती मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लीच आहा आपल्या आवय परस व्हडली म्हणून. आमी खूब जाणांनी हांगा रिजोल्युशन घेतलें, हाऊस कमिटी केली आनी कर्नाटकाच्या इलेक्शनाचे पयलीं म्हादय गोंय फितूर जावन म्हादय कर्नाटकाक दितात काय कितें हें लोकांचे काळजान कपकप जातालें. मुखेलमंत्र्यान कॅनवास केलें, खूब जाण सगळे कर्नाटकाक भोंवले. हें सगळें जावन कर्नाटकान बीजेपीक यश मेळना म्हणून म्हादय आमची उरतली हो होपान आमी आतां आसात. कित्याक आतां आमी खरेंच झगडटले म्हणून की कर्नाटकाक आमी कशेंच उदक दिवचें ना म्हणून. कित्याक आतां ऑल द मोर रिजन कित्याक कर्नाटकाचो सरकार काय बीजेपीचो ना. स्पीकर सर, आज सिच्युएशन अशें आहा, एक मातसो बॅकग्रावंड म्हणटा असो की लीव ग्रांटेड मॅटर इज लिस्टेड फॉर द बिगिनींग वीक ऑफ नोव्हेंबर 20th November 23. हें एक व्हडलो यश आमकां मेळ्ळें अशें मुखेलमंत्र्यान दाखयलें. पूण आज सिच्युएशन अशें आहा की सुप्रीम कोर्टान 2018 आनी 2019च्यो केसी आतां हियरिंगां चालू आहा. म्हळ्यार ही केस आमची डिस्पोज जातली 2024 ते 25 मेरेन. इट वील नॉट सी द लायट ऑफ द डे. सो स्पीकर सर, केस लिस्ट जाली म्हणून आमी जिखले अशें ना. आतां कर्नाटका कंटेम्प्च्युअस एक्टिविटी करीत आहा, नॉट वन टायम कंटेम्प्ट करीत आहा. आमी कंटेम्प्ट घाला. डायवर्जन कर्नाटकान उदकाचें केलां हें हांवूच म्हणना, हें मुखेलमंत्र्यान तुजो म्हणिल्लें आहा. स्पीकर सर, गोंयान कंटेम्प्ट पिटिशन घाला पूण आमची गोंयचे आदवोगाद प्रेस करनात कंटेम्प्ट पिटिशन हियर करपाक. रिजल्ट कितें जाला की ग्रेडियंट असो वाडला की गोंयान उदकूच येना. स्पीकर सर, उदक गोंयान येना हें हाजे खातीर. सो एक सायडीन वी आर फायटींग डायवर्जन, on the other side our government has given consent for the award. So एक साइडीन आमी म्हणटात की because of the award diversion जाला, दुसरे साइडीन आमी consentूय दितात. एडवोकेट दातार give the consent. स्पीकर सर, रिपरकशन अशें जाल्लें आहा की quantity of water that is coming to Goa is reduced. दुसरें, वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी प्रवा म्हणटा ती कॉन्स्टिट्यूट जाल्या. प्रवा एक्चुअली कितें करता? It is going to monitor everything. What is it going to monitor? It is going to monitor the diversion that has been granted by you all. तिसरे, जो DPR सरकारान अप्रूव्ह केला, सेंट्रल गव्हर्नमेंटान अप्रूव्ह केला, कोणाचो? कर्नाटकाचो. तो DPR आता तुम्ही रिजेक्ट करा. दिस इज द डिमांड. आमच्या हाऊस कमिटीचो डिमांड कितें आशिल्लो की DPR रिजेक्ट करचो. तो खंयच पावूंक ना. दुसरी मिस्टेक गोंयान कितें केल्या? आमी सुप्रीम कोर्टान केस घाल्या SLP चॅलेंज करपाक, पूण आमी स्टे मागत नात. आमचे आदवोगाद स्टे मागनात. सो बेसीक थंब रूल लिगल प्रॅक्टिसीचो कितें आसता? स्टे पयलीं मागप. स्पीकर सर, गोंयचे आदवोगाद एक्सपिडियस डिस्पोजल ऑफ दीस एप्लिकेशन बिफोर म्हादय ट्रायब्युनल मागत नात आनी हे सगळे कर्नाटकाक फायदो जाता. सो म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन. एकूच मिनिट, मातसो डिस्टर्ब करता. कितें जाला, तो सगळे उलयत वयता तितके रिकॉर्डाचेर वयता. त्याती तेणी एक एक जर स्पेसिफीक विचारता जाल्यार आमकां स्पेसिफीक तो आतां सांगता स्टे न्हू बॅकग्रावंड सांगचें, बट ते रॉंग रिकॉर्डाचेर वयचें न्ही म्हणून हांव उठलो. रॉंग रिकॉर्ड ना काय कारण तुवें आतां पयलीं सांगलां म्हादय कशीच आतां कर्नाटकाक दिवचें ना. दितलो तूं? ना ना, कशी म्हणून सांगलें मरे तुवें सांगलें त्या बद्दल थँक्यू. तूं आतां सामको आमच्या म्हादयच्या बाबतींत तरी आमच्या बरोबर आहा. बाकीच्या बाबतीत हांव म्हणना. म्हादयचे 100% आहा तुजे बरोबर. हय रे, हांव खंय ना. आतां तूं ऑल द मोर कर. आतां तें ना दिसता. DPR ते डबल इंजिनाक लावून DPR विड्रॉ कर. आतां तें ना अशें दिसता. तांकां विचार पयलीं. तांचे म्हाका लागना. हांव तूं म्हाका लागता तू मुखेलमंत्री इतलो मोग काँग्रेसा जाल्यार कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन घाल कर्नाटका जिखले म्हणून. इतलो तू DPR विड्रॉ तुवें कित्याक केलें ना? अरे तू गेल्लो. अरे स्पीकर सर, तो आमचेर पाड उलयता. मुखेलमंत्री लेट हिम स्पेसिफिकली. स्पीकर सर, तुझा स्पेसिफिक मोशन घालून तेणी जिखले म्हणून. तुझा स्पेसिफिक प्रश्न म्हजो स्पेसिफिक एक मिनिट. तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार. सिरियस इश्यू मातसो हांवें आतां बॅकग्रावंड दिला, ताजेर हांव स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता. ग्रेडियंट वाडला आनी उदक सकयल देंवना. आतां वाय इज गोवा गव्हर्मेंट नॉट प्रेसिंग फॉर दीस कंटेम्प्ट टू बी स्टॉप्ड? हो ग्रेडियंट जो आहा तो रिस्टोर जावपाक जाय. तशें जाल्यारूच उदक गोंयांत येतलें.
हे आमी रिस्टोरेशना खातीर आदवोगाद आमचे ओ गोंयचो सरकार कित्याक मागना हो म्हजो प्रश्न पयलो प्रश्न. स्पीकर सर, म्हाका बाब विजय सरसाक सांगन दिसता की फाटल्या वेळार दोन जी इंटरलोक्युटरी आमची प्रपोजल आयली ते दोनी कडेन गोंयांत खूब रिलीफ मेळिल्लें आसा. गोंयाक रिलीफ मेळिल्लें आसा. रिलीफ ना कसो रिलीफ मेळो आमकां रिलीफ जें मेळ्ळां हय तें म्हटल्यार एक म्हटल्यार केस हियरिंगा बेगीन आयल्या. कशी बेगीन आयल्या? नोव्हेंबराक येता न्ही आतां. नोव्हेंबर बेगीन कशी म्हणटा ती केस हियरिंगा काय लिस्ट जाल्या एक मिनिट. की 25 मेरेन येवची ना. विजय, तू जे पयलीं सांगता पळय न्ही स्पीकर सर, म्हादई ट्रायब्युनल अवॉर्डान जो अवॉर्ड दिल्लो तो पयले फावटी आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केलो आणि तो सुप्रीम कोर्टान आतां केस आमची एडमीट जाली. जाले रे लीव ग्रांटेड. तू जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे तुमी तो कित्याक आडयना ही पयली स्टेप ती सुप्रीम कोर्टान एडमीट जाली. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप आमी कंटिन्युअसली डिमांड करताले की प्रवाह फॉर्म जावचो. ना तो आतां सेकंड पार्ट तू पयली क्वेश्चन विचारचे पयली आन्सर कोण नाका. यू आर एडमिटिंग नाव. आय टॉक द सेम थिंग. हांवें तेच सांगलें ना पूण रिलीफ म्हण नाका ती ही रिलीफ न्ही. इट इज केस एडमीट जावप ही रिलीफ न्ही. क्रॉस टॉक करनाका. स्पीकर सर तर सेम गजालीचेर म्हणजे आमी इवन दो म्हादई ट्रिब्युनलान दिल्लो अवॉर्डूच चॅलेंज केलो. म्हणजे तो जे म्हणटा पळय न्ही तेंच्यांनी उदक इलिगली डायवर्ट केला तेंय बी आमी तितूर घातलां. म्हणून म्हटलें हांवें सुप्रीम कोर्टान केस एडमीट जाली डॅट इट सेल्फ. जाल्यार म्हाका सांग ते स्पीकर सर सगळे कर्नाटक बाउंड्रीन आसा. आमी थंय डायरेक्टली वचून कांयच करूं शकना. म्हणून तर कर्नाटकान इतकी वर्सां दादागिरी केल्या न्ही. आमकां सुप्रीम कोर्टा कडेन न्याय मागप हीच आमची बाजू आसा. स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टा कडेन न्याय मागप ही बाजू आमची आहा ताजेर हांव कांयच दुमत ना. म्हजें सांगप अशें आहा की ग्रेडियंट थंय तांणी वाडयला कित्या खातीर की उदक तें परत्यान सकयल देंवचें न्ही थंयच्यानूच परतें जावचें. हें स्पेसिफीक ग्रेडियंट रेगुलेट करपाक आनी सकयल उदक देंवपाक आमचो सरकार अजून मेरेन प्रेस करना. आमी सुप्रीम कोर्टान तेच तर प्रेस करता आनी तीच केस एडमीट करून घेतल्या. स्पीकर सर सांगपाक सोदता. स्पीकर सर हांव म्हाका कंप्लीट करूं दी. म्हजो प्रश्न सादो आशिल्लो की तुवें जे तुका लीव ग्रांटेड म्हणून जी जाल्या ही लीव ग्रांटेड नोव्हेंबराचे 21 विकान ती केस येतली म्हणून. आज जी सुप्रीम कोर्ट केस हियरिंग करता ह्यो 2018 आनी 19 केसी. सो नोव्हेंबरान जी जातली ती 25 हें जातली. 25 मेरेन कर्नाटकाक उदक डायवर्ट करून आसतले आनी आमी जे म्हणसर ऑब्जेक्शन घालना की हो ग्रेडियंट वाडला म्हणून कित्याक खंयच ऑब्जेक्शन घालूंक ना आमी जाल्यार कर्नाटका फाल्यां म्हणटले उदक थंयच्यान येत नाशिल्लें. कितें जाता मागीर? स्पीकर सर प्रवाह जो फॉर्म केला त्या प्रवाहा कडेन आतां ताजे प्रवाहाचें ऑफिस आमच्या पणजेन सेटअप जातलें. ताजेर 3 महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा हांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले. त्या प्रवाहा कडेन वचून आत्तां आमी झगडप. हें तूं जें म्हणटा ग्रेडियंट जो वाडयला ताजेर परत डायवर्ट करून तें परत उदक आसा त्या सायडींतल्यान वचपाक जाय तें आत्तां एप्लिकेशन आमी प्रवाहा कडेन फायल करप. स्पीकर सर इश्यू सादो आहा. मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिलें आय विल नॉट प्रेस द WRD मिनिस्टर. वी आर नॉट प्रेसिंग फॉर कंटेम्प्ट. हो एक इश्यू आहा. बरें आहा सोड आतां. लेट्स गो टू द सेकंड पॉयंट. सेकंड पॉयंट SLP एडमीट जाल्या. आतां अवॉर्ड जाल्लें पळय अवॉर्ड जें आमी कन्सेंट दिलें ताजेर स्टे आमी मागना अजून. वी आर नॉट प्रेसिंग इन सुप्रीम कोर्ट. वी आर सेयिंग दॅट वी हॅव फॉट दीस केस एंड नाव वी आर गोइंग टू हियर द होल केस. अवॉर्डाक स्टे मागना कित्याक काय म्हणटा हांव. जे म्हणसर तुका अवॉर्डाचेर स्टे मेळना ते म्हणसर हें कांय जायना. हे सगळे काणयो ह्यो आमकां कानाक दोळ्याक उदक लावपाच्यो. थर्ड एक मिनिट स्पीकर सर प्रश्न विचार. म्हजो प्रश्न इतलो की हे जे तूं आतां अवॉर्डाचेर स्टे कित्याक मागना आनी मागले जाल्यार केन्ना मागल्या म्हाका सांग. स्पीकर सर सेम अवॉर्ड जो आसा पळय न्ही तोच तर आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज अरे पूण केला. स्टे माग स्टे ऑन दॅट अवॉर्ड तीच तर आतां ती मागूं ना तुवें. मागूंक ना. 29 नोव्हेंबराक डेट लागता. तीच तर आमी तेन्ना चॅलेंज केला तो अवॉर्ड. सर ती डेट जी लागल्या ते फूल पेटिशन हियर करपाक ती डेट स्पेसिफीक स्टे ऑन द अवॉर्ड ना. हो इश्यू म्हजो. Speaker sir, in the process of this matter, definitely our councils will plead for this. 1 minute. Speaker. Again restating the original position Yes. of that Nala. Yes. At the same time, also pressing for a stay so that they जावचे न्ही अशें म्हणून. See, let the case come up ना. स्पीकर सर एक आमी हाऊस कमिटी जेन्ना केली
गोंय आमचे असेंब्लीची आमचो सगळ्यांचे संयुक्त मत कितें आशिल्लें की खंय आदवोगाद कितें करतात कितें कोफुजांव जाता तें खबर ना सो लेट अस ओवरसी एवरीथींग आदवोगाद कोणूय सेटल जालो वो आनी कोण कितें जालें जाल्यार गोंय त्रासान पडचें न्ही म्हणून हाऊस कमिटी आमी केल्ली हाऊस कमिटीची एक मिटींग जाली ताजे फुडें हाऊस कमिटीचे कांय खबरूच ना आतां स्पीकर सर म्हजे कडेन तुका तिसरो सप्लिमेंटरी विचारता हांव तुमी एक रिटेनर घाला जे रिटेनराक तुमी 80,000 रुपया दिता म्हयन्याक आतां कॉस्ट ऑफ दीस पेटिशन लेट्स गो टू द कॉस्ट तो कितें करता तो फक्त हॉटेल बुकिंगा करता मिटिंग्यो फिक्स करता कॉन्फरन्साच्यो आनी जेवणाचो रिक्वायरमेंट पळयता ताका 80,000 रुपया सॅलरी एक जालें आज मेरेन ताका एक केसीन आसा म्हजे कडेन आन्सरान दिल्लें आहा 26 लाख रुपया तुवें ताका दिल्ले आहा आमचो एजी सुप्रीम कोर्टान उबोच रावना तो उबो करता डरायस खंबाटा सिनियर कावन्सिलाक ताका तुमी दिल्या 55 लॅक्स दोंड म्हणून आनी एकलो आहा ताका दिले 20 लाख रुपया हे फक्त 2 ते 3 हियरिंगाक 15, 20, 30 आदवोगाद घेवन तुमी वतात आनी कितें मेळटा तुमकां डेट मेळटा स्पीकर सर कांयच गोंयच्या फावरात अजून मेरेन जावंक ना तुमी पयलीं एवॉर्ड कन्सेंट केलें दुसरें तुमी DPR कॉपी घेवपाक तुमकां सुप्रीम कोर्टान वचचें पडलें डबल इंजीन फेल DPRची कॉपी पसून तुमकां दिवंक ना सुप्रीम कोर्टान वचची पडली DPR घेवपाक तुमचे लॉयर कंटेम्प्ट प्रोसिडींग्स प्रेसूच करनात तुमचो एजी सुप्रीम कोर्टान उबो रावनात ज्युनियर मोस्ट आदवोगाद लाखांनी रुपया करपाक तुमी चान्स दितात कॉन्फरन्सा करून तुम्ही सादो प्रश्न स्पीकर सर तुम्ही सादो प्रश्न स्पीकर सर मॉनिटर करपाक हाऊस कमिटीची मिटिंग्यो कॉन्स्टंट लावपा जाय आनी हे सगळी केस शूड कम अंडर द हाऊस कमिटी ऑल द लॉयर्स शूड बी अकाउंटेबल टू द हाऊस कमिटी हे म्हाका तूं एश्युरन्स दिता काय तुम्ही तुमचे कडले आनी कॉम्प्रोमायज जातले कित्याक कर्नाटकान 28 सीट आहा स्पीकर सर गोंयांत आहा 2 सीट गोंयाक व्हॅल्यू ना कॉम्प्रोमायज जातले तुमी कॉम्प्रोमायज जरात जायना स्पीकर सर तेका सांग म्हादईच्या विशयाचेर केन्नाच कॉम्प्रोमायज जायना म्हणून व्हेरी गुड पूण 28 सीटा खातीर बीजेपी सेंट्रल हाय कमांड 28 सीट तांकां चड जाय परत एकदा ताका सांगता हांव आमकां खंयसरूच म्हादईच्या बाबतींत आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावचे ना आमी जावचे ना ते जातले रे आदवोगाद स्पीकर सर 28 सीट मुख्यमंत्री जावचो ना आदवोगाद जातले आमी फॉलोअपूय करता आदवोगादूय जावन दिवचे ना सभापती महाशय आदवोगाद जाले 28 सीट आसूं नाल्यार 48 आसूं यस कॉम्प्रोमायज गोवा करूंक शकना कॉम्प्रोमाइज म्हादई संबंधी गोवा करूंक शकना आणि जावची ना कन्सेंट दिलो तू नाशिल्लो तेन्ना पूण कन्सेंट क्रॉस स्पीकर सर मंत्र्याक जे प्रवाचे जे मुखेलमंत्रीन सांगला लास्ट असेंब्लीन आमी जानेवारी म्हयन्यान तुका एक घातलेलें की इट वॉज नॉट नोटिफाईड जानेवारी नोटिफाईड जावं ना एक मिनिट स्पीकर सर नाव लोकांक गोंयचे लोकांक कळ्ळें की प्रवा नोटिफाय जालो आतां 9A LAQ मुगेलो आसलो सेम विशयाचेर आनी तितून स्पीकर सर इट इज सेड that it was notified on 22nd March 2023. You agree it is 22nd March, correct? Now surprisingly another reply 1C, that says that Prava is notified on 22nd May. One says 22nd March, one says 22nd May. What does this show, Speaker sir? Or Sarkar serious na? Ana Speaker sir, if you look, je 14 member aspak jay Pravant. Till now no names are given. They are still no one knows who are these members. Speaker sir, this एक note दिला or note हांव तुका दाखयता Speaker sir. ह्या नोटाचे चोय this is given to the reply जे जो दिलीप नायक executive engineer हेच हाटल्या कितें विचारपाक जाय तुमकां दिसाता हो कितें विचारपाक जाय मिनिस्टर हेजेर काय एक हे ना annex this is annexure 4 is that you see you have given a reply saying that in that reply this notice looks like it is stuck from 12 June in your office. Jo Dilip Naik Mona sign only his signature and looks like it is handwritten or not. It is not moved forward. Speaker sir, je local newspaper an yeta tenna o sarkar act jata press bawak diobor kor munda kidak 9A reply choilyak. It is only when the newspapers and the people, NGOs alert us that action begins from the government. So my question to you, Speaker sir, to the Honorable Minister, is that you all have spent 1,66 lakhs on a battery of lawyers, Otra lawyer delay. Now why there is a delay in appointment of the members of Prava? Why this note is stuck from 12th June?
and why the government is adopting a slow method. Is it पहिलो क्वेश्चन तुम्ही म्हाका दिवंक ना. हाऊस कमिटी शुड ओवरसी एव्हरीथिंग. जय सरदेसाई बसून घ्या तुम्ही. क्वेश्चन म्हजो आहा. बसून घ्या तुम्ही. हांव बसता पूण क्वेश्चन उत्तर दिवंक जाय. हाऊस स्पीकर सर, एक हाऊस मिनिट कमिटीची एक सिटींग जाल्ली आसा मध्यंतरी 10th जुलैक इलेक्शन जालें कर्नाटकाचें तें सगळें जालेंच, पूण त्या बरोबर नंतर मागीर 10th जुलैक सुप्रीम कोर्टाक केस येवपा आशिल्ली. हांवें चिंतलें की जावं न्ही मॅटर आयलें जर जायत बरें जातलें अशें म्हणून सुद्दां आय कॅन ब्रीफ ऑल द मेंबर्स हाऊस कमिटी मेंबर्स. आतां हें सेशन जायना फुडें आय वील ऑर्गनायज हाऊस कमिटी मीटिंग सो दॅट ना. नॉट ओनली दॅट, यू टेक कंट्रोल ओवर द डे टू डे प्रोसिडिंग्स because we are the members of the house. I know. We are the representatives of the people. No. It is our concern that Mhaidei should not be diverted, but it is diverted. Advocate वचत रावतले बिलात बीत रावतले. स्पीकर सर जो ही तुझी चूक ना ती. तू control घे. this was diverted somewhere in the year delay 2018. why there is a After delay? taking over myself, say I have been monitoring every single what I should say upcoming in the Supreme Court also. That's my We position. will also help you to monitor, but make that house committee जय active. सरदेसाई Immediately after the Visit session. करूंक ना अजून. Yes, sir, immediately after the session. Visit करूंक पावूंक ना. सर करपाक दियात न्ही. Yes, sir. Immediately after this session, we will organize the House Committee meeting, second meeting. For your answer to your question, Prava Committee members are to be nominated by Center. We are going to identify the place for office of a Prava within these next 15 days. Once the place is identified, you see, in the meanwhile, the members are to be identified by Center. And every state, and every state has to give their one representative. All the states have to give their representative. I think this process may take about 1.5 months or 2 months maximum. Sir, so a Prava member, this is a serious matter. Last time, order following Mukhel Mantrin सांगलाले की Prava notify झालं. ती notify जाऊन ना आणि हे प्रश्न जापाचेर दोन दीस 23 मार्च और 23 मे दोन रिप्लाय दिले आणि हुंच Prava केन्ना notify झाल्या आणि केन्ना जातली हे पाना पुसप जाता स्पीकर सर. Speaker sir, I got a gazette. मुखेल मंत्रीन Speaker sir, I got a gazette. I can place it before the house. I got a gazette 22nd May 2023. 22nd May. Yes. Then this reply that you have given is wrong. Or, you see, it says, look at the reply. On 1C, 1 minute speaker sir, 1C aje, sir, the central government wide notification dated so and so has 22nd May has notified Mhaidei Prava, known as Prava. एक साइड मार्च मुळे anyways because of this shows this rather than putting the blame game, this is a serious issue. 22nd May I had said 22nd May तो पय दवरलो तेका झेरॉक्स मारून ऑपोजिशन लीडराक दिवपाचे. मंत्री मार्च मुटा हा मंत्री तो कॅबिनेट डिसिजन जाल्ले. अरे नोटिफाय एक दिसा जाता नोटिफाय कॅबिनेट डिसिजन जाल्ले ती डेट पहिली सांगता तो नोटिफाय झाल्या पयलू ते तेका नोटिफिकेशन दी. डेट येव 15 दीस आय रिक्वेस्ट सी मिनिस्टर मेंबर आहा. Let him stay. G House Committee meeting जावपाक जायो and हे प्रवाचे जावपा rather than we getting alert and तेजे कित्याक स्पीकर सर थिंगा कित्याक न्यूजपेपर जो NGO हा यो प्रेसान सांगल्यारू कित्याक अलर्ट जाताय योल मेकॅनिझम. प्रवाहाचे मीटिंग जे आसात तो जो कोणी चेअरमॅन नेमियार जातलो ते चेअरमॅनान घेवपाक जाय. हांवें न्ही श्री कार्लोस चेअरमॅन न्ही. On this Mhaidei issue, first thing I want to clarify that when the Honorable Chief Minister said that the first step is to admit an appeal before the court or a petition before the court, my respectful submission is no. When you move the court, whether it's the High Court or the Supreme Court, तुझ्यान रोकडे stay मागू जाता, irrespective whether there is a admission or not of the petition. You can ask for stay. तुम क्या दास्तलो when it was a municipality matter, when the High Court had passed a judgment, overnight the state government moved the Supreme Court and got a stay and moved it for immediate relief. Now, you don't have to admit, leave is not required to be granted. It can take 2 years to get a leave, but you get a stay overnight, you can get it immediately. Yes. So the first question which I want to ask the Honorable Minister is, what steps have you taken? Because ek party, once the Prava is constituted, Supreme Court will say go before the Prava. So the Prava is not functional because it's not fully constituted, it's only notified, not constituted. So if it's not constituted, then you still can approach the Supreme Court. So the question now which I ask is, why have you not moved the Supreme Court all these years to get an interim relief and even a joint inspection
of all the 3 states, because 3 states are involved. What steps has the government taken on this? Speaker, sir, all these years, right from the year 2018 onwards, I would say every 6 months within, we have been approaching to the Supreme Court, either with a interlocutory application, contempt of court. All these matters have been. There are almost, I tell you, I have got a list of almost 10 to 12 applications which have been filed with the Supreme Court, almost 10, of which 2 have been disposed of. No, but not stay. See, Honorable For stay, Speaker, not for stay, not I'm a for lawyer, stay. so I know. स्पीकर सर Date- एकच मिनिट हांव ऍड करता फक्त म्हणजे हांव कट करिना तुमकां बिंग ड्यू रिस्पेक्ट टू यू आर द हायकोर्ट जज तुमकांय खबर आसता सॉरी हायकोर्ट लॉयर एक म्हणजे मार्च 2019च्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर वी हॅड मूव्ड दिस केस टू द सुप्रीम कोर्ट आमी अवॉर्ड चॅलेंज केलो दॅट इज वन. सेकंड म्हटल्यार तुमी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागूंक ना. आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलें आनी ताज्या उपरांत जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें. जॉयंट इन्स्पेक्शन बिटवीन द महाराष्ट्र, कर्नाटका अँड गोवा ह्या तिनूय एस.सी. गेल्लो आमचो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर तिगांयच्या मतीं जालें. बट तिगांयनी आपलो सेपरेटली रिपोर्ट सिल्ड एनवलपान दे हॅव सबमिटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट. म्हणजे पयलीं आमी महाराष्ट्राच्या बरोबर कंबायन जावचो बट तांच्यांनी बी आपलो वेगळो रिपोर्ट जावं तिनूय स्टेटींनी आपलो वेगवेगळो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टान सबमीट केलो. टील दॅट फॉर दीस आत्ताच्या घडीक जी 29 मार्चाक जी 29 नोव्हेंबराक जी केस आसा all cases जो आत्यो सगळ्यो क्लब केल्या and according to that is coming for the hearing. So taking a date after date and saying the matter is coming up and we are attending is not a relief. What finally we look is tum order aldi or aldo na. So if we didn't bring an order, it's a failure. Second part I want to say is now the thing is sought to be said that that now there is a government in Karnataka, different government. Our house took a resolution knowing well that it could not approach the state government in Karnataka, that we had to approach the central government in Karnataka ki CWC approval dilli ti DPR ti withdraw korpak. Stay. So ami resolution gelle and finally state government said we have also moved the central government for withdrawal of the DPR, of the consent which they are given for DPR. My question is specific. Today we have approached central government. What steps has the state government taken to get the DPR consent withdrawn from the central government? स्पीकर सर तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आमचो वायल्ड लायफ वॉर्डन हांणी बी ताका NOC दिवची न्ही म्हणून ऑलरेडी आमी एप्लिकेशन फायल केला विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो आनी अगेन द सुप्रीम कोर्ट हॅड आस्क्ड टू सेम फायल दॅट डिटेल्स ऑफ दॅट एप्लिकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम केस सो दॅट इट इज ऑन अवर. आमी म्हणटले की आमच्या लेटराचेर तांकां अजुनूय NOC मेळूंक ना आनी आमचो वायल्ड लायफ वॉर्डन आनी आमी कन्सर्न विथ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीक जे आमी कन्सर्न रेज केला ताच्या बेसिसाचेर सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां NOC दिवचे ना हाच्या खातीर आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा. पुढे वचूया पुढे चर्चा भरपूर जाल्ली Just one small आसा. thing, स्टार्ट one क्वेश्चन small- नंबर one 2. small. Honorable Speaker, just Shankar one small Bamunkar. clarification, because this is सर Mhaidei. दुसरे सप्लिमेंटरी इंसान दिमा ताणें. One, I'll just finish this. Honorable Speaker, let us make it clear. Issue relating to wildlife warden is independent and distinct from issue relating to withdrawal of the DPR. Yes. So please don't confuse one and the other. If you have We taken are that not- step, it's an additional step. ऍटलिस्ट म्हादईच्या केसीचेर आमकां कन्फ्यूज करपाची गरज ना. म्हणजे आमी इफ इन केस म्हणजे आमचे सीएम तूं मातसो DPR तो विड्रॉ करून हाडटा काय ना सादी कोंकणीन हें तो इंग्लिशीन बरें सांगतात. सादें सरकार तुजो आहा ताका व्हरून ती DPR विड्रॉ कर. स्पीकर सर आमी ज्या ज्या जाग्यार ऑब्जेक्शन फायल करपाक जाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कडेन थ्रू आवर वायल्ड लायफ वॉर्डन आसतलें थ्रू द विड्रॉ कर DPR. सर will the central government withdraw the DPR? आमचो continuously प्रयत्न आसा. जे आमचे होम मिनिस्टरान सांगलोलें की गोंय सरकार कारणीभूत जाल्लो आतां बाबा विल चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट एंड विल इट बी विड्रॉन गिव अस एन अश्युरन्स. श्री शंकर बामुणकर हाजे चर्चा खूप जाल्ली आसा म्हणजे हाजे पयलीं जाल्ली आसा आतांय जाल्ली आसा जॉईंट क्वेश्चन ओके एक मिनिट संकल्प बस जॉईंट स्पीकर सर म्हादय आमी सगळे माय म्हणटात पूण आमकां रिप्लाय दिला ती एडवोकेटांची फी पयली जाल्यार ही म्हाका दिसना आमी माय म्हणटा ताका आमी स्टेप मदर अशी यूज करता. ते आमी एक सायडीन चोयता म्हादय उदक आमचें डायवर्ट जाता तें आनी एक सायडीन आमचे पब्लीक पयशे आहेत तेय ड्रेन जायत वयता
आतां आमचे सुप्रीम कोर्टान जेन्ना म्हादय बचाव आंदोलन ताणें सुप्रीम कोर्टान फायल केल्ली तेन्ना एकूय एडवोकेट आहलो श्री भवानी शंकर म्हूण आनी ताणें हें सक्सेसफूल जाल्लो जें कन्स्ट्रक्शन की कर्नाटकात चलता तें बंद करपाक. तेजे भाजे फाटल्या विका एक RTI एक्टिविस्ट श्री तमणकर ताणें एकूय एडवोकेट घेवन ताणें आय एक घंटे एडमीट केल्ली आहा. एकूच एडवोकेट आनी आमचे इतले एडवोकेट आहात आनी तितले एडवोकेट तो वॉटर रिसोर्स तेका उदकाचें हेंच ना एक्सपिरियन्स ना. तेजे भाशेन हांव एक I want to place on record my appreciation and deep respect for Advocate General, who is the brain behind our defense. An attack to safeguard Mhaidei has not charged even single paisa. म्हाका दिलो ताणें अजून एकूय पैसो घेतलो ना. So my first question is, कोणी Advocate General कोण देविदास ह्या केसीचेर न्ही तेजे कांय ना, ताणें पैसे घेतले ना. मागीर तेच सांगता ही इज नॉट चार्जिंग सेपरेटली फॉर दीस केस. My first question is 1.53 CR फाटल्या 3.5 वर्सां लॉयरांचे मोडल्यात. पूण कितले पावटी आमचे ह्या लॉयर हियरिंग अटेंड जाले? कितें फाटल्या 3.5 वर्सां 1.53 crores स्पेंड केल्यात. पूण हे मॅटरा हियरिंगा कितले पार्टी एडवोकेट अटेंड जाले? स्वाती महाशय 2018 केसीस फायल जाल्ल्यो. 18 ते आज 22-23 5 वर्सांत जो एमावंट कितें खर्च केला जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ही केस आयली तेन्ना एकटो वचूं मेळना, फूल टीम घेवन वचचें पडटा. कित्याक बोर्डाचेर जर केस आयली जर जायत आनी हियरिंग आयली जर जायत जाल्यार अटेंड जावपाक जाय आनी ते डिफेंड करपाक जाय. तुमी जे आतां सांगले पळय स्पीकर स्वाती महाशय, डेटू मेळ्ळा न्हू. स्वाती महाशय तुमी आतां जे सांगले पळय न्ही, पयशे मेळ्ळा ते फकत डेट घेवपा. मॅडम पयशे मोडला ते फकत डेट घेवपा. स्पीकर सर म्हाका दिसता दोतोर काल्लुसान ताका समजून सांगचें प्रोसिजर्स कितें आसता ते बरें जातलें. I'm a lawyer and I charge or I'm in charge, so I don't want to speak on colleagues. But second question, फाटले 1.5 वर्सां एडवोकेट I'm a lawyer, I may charge or I may not charge, but I don't want to make comment on my colleagues. प्रश्न कितें आसा तुजो? सर क्वेश्चन सिंपल आहा. DPR विड्रॉ सेंट्रल गव्हर्मेंट कोतले करपा न्हय. प्रश्न Because of second question, फाटले 1.5 वर्सां 48 lakhs मोडला एडवोकेट दरावीस. ताणें कितली हियरिंग अटेंड केले? कोणी एडवोकेट दरावीस कंबाटा. मंत्री मिनिस्टर मंत्री महाशय या एक्टिवेट करतलो म्हणून पडटी ती तरी सांगला न्ही हांवें पुरो. इमिजिएटली आफ्टर सेशन वी विल हॅव फॉर आय हॅव नो प्रॉब्लेम टू हॅव हाऊस कमिटी मिटिंग्स. म्हणजे माझे प्रवा मेंबर माझे बेगीन नॉमिनेट स्वाती करपा महाशय फुडें वचया. स्पीकर सर every issue ही केस आमच्या ह्या एडवोकेटाक मेळ्ळा. I can- ही आमच्या गोंयची सेवा करपाक Absolutely. गोंयचें उदक राखपाक हे Please, पयशे please. मोडटा ते बस बसून घ्या. गोंयची आमची केस जिखपाक म्हणटा म्हणून मागता. मंत्री महाशय ताजें आन्सर द्या मातशें. ताणें कितले वेळ म्हणटा एडवोकेट तुका कोर्टाक भायर वता हें दी म्हणटा तो. see detail of how many times so and so advocate, how many times so and so advocate, it details घेवना. See what we are concerned about म्हादईचें आमचें हें जावपाक जाय. That is what is our concern. कोणाक कितली फारीक केले तें सुद्दां आमची व्हडली कन्सर्न ना. Our concern is that we have to win in the court.